नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. दिल्ली वेंचणुके खातीर स्टार प्रचारकांचो नेट. योगी आदित्यनाथ हांणी दिल्लीच्या बिकट परिस्थितीक आम आदमी पक्षाक धरलो जापसालदार. आयज पुराय देशभर नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती निमतान मनयलो पराक्रम दीस. प्रधानमंत्र्यांनी संविधान सदनात विद्यार्थ्यांबरोबर केलो संवाद. पाकिस्ताना वांगडा परत वेपार सुरू करपाचेर कसलीच चर्चा ना. विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी अमेरिकेबरोबर संबंद अदीक घटमूट करपाची केली चर्चा. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी घेतली प्रधानमंत्र्यांची भेट. राज्याच्या उदरगती खातीर तांच्या मार्गदर्शनाची उक्तायली आस्त. खेलो इंडिया शियाळी खेळात लडाखात सुरवात. 450 परस चड खेळगडे दाखयतले आपल्या कर्तबगारीचे प्रदर्शन. पळया खबरो विस्तारान. 70 वांगड्यांच्या दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीरचो प्रचार नेटान चालू आसा. भारतीय जनता पक्ष, आम आदमी पक्ष आनी काँग्रेसीचे नामनेचे फुडारी रोड शो, भौशीक बसका घेवन तशेंच घराघरांत वचून वेंचणुकेचो प्रचार करताना दिश्टी पडटात. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हे आयज दनपारा सावन किराडी, करोलबाग आनी जनकपुरी मतदारसंघात जायत्यो बसका करतात. किराडी हांगा जाल्ल्या भौशीक सभे वेळार दिल्लीतल्या पिड्यार जाल्ल्या रस्त्यांक आनी राजधानीक पातळिल्ल्या अस्वच्छतेक आम आदमी पक्षाच्या सरकाराक जापसालदार धरून उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आम आदमी पक्षाचेर आरोप केले. दिल्ली बदलने की नहीं, इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है. दिल्ली को व्यवस्था का एक अड्डा बना दिया है. आजकल मैं सुन रहा हूं अपने भाषणों में से अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए अब मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं. मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर भी ओखला औद्योगिक क्षेत्र है और पिछले 10 वर्ष में उद्योग ना के बराबर लगे हैं. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेगीत वेंचणूक प्रचारात वांटो घेतात. काँग्रेसीचे संदीप दीक्षित हांणी घराघरांत वचून प्रचार करपाचेर भर दिलो, जाल्यार ओवेसी आपल्या पक्षाच्या प्रचारांत गुंतल्यात. भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार राजकुमार आनंद हांणी आम आदमी पक्षाचेर नेम साधतना अरविंद केजरीवालाक आपल्या पक्षाची हार जातली अशें दिसून येतकच तो कित्याचें कितें उलोवपाक लागला अशें सांगलें. हारते हैं, कोई भी हारता है तो इस तरह की बातें करता है कि ईवीएम खराब हो गया, एसएचओ से रुकवा लिया, गृह मंत्रालय से फोन आ गया, उनको पता लग गया कि उनका काम तमाम हो चुका है. इसीलिए आतिशी कह रही है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एसएचओ को डायरेक्ट एचएम से फोन आ रहा है, होम मिनिस्ट्री से फोन आ रहा है. इसका मतलब उनको समझ में आ गया कि अब बहाना बनाना है, क्योंकि जब भी कोई हारता है तो ईवीएम का बहाना बनाता है, गृह मंत्रालय का बहाना. इतले मजगती काँग्रेसीचे संदीप दीक्षित हांणी भाजप आनी आम आदमी पक्षाचेर मतदारांक पयशे वांटून मतां जोडपाचो यत्न करतात असो आरोप केलो. कल मेरे कुछ लोग, हम लोग जहां कैंपेनिंग कर रहे थे कालीबाड़ी के इलाके में, वहां हमारे कुछ लोगों ने कहा कि एक क्लस्टर के आसपास कुछ महिलाएं जा रही थी. जब इन्होंने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो, तो उनका कि आम आदमी पार्टी वाले 1000 रुपया दे रहे हैं, हम उसके लिए जा रहे हैं. अब वो पैसा लेने जा रहे थे, कोई रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या कोई लालच दिया जा रहा है, ये बात सिद्ध नहीं हुई. लेकिन महिलाओं ने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी वाले भी 1000 रुपए की कुछ न कुछ इंतजाम कर रहे हैं. तो दोनों पार्टियां इसमें सीधे सीधे दोषी हैं. मैं आशा करूंगा कि इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में लेगा और कोई न कोई कार्रवाई करेगा.
आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी बेरोजगारी हो मुखेल मुद्दो धरून वेंचणुकेक देंवतले अशें सांगलें. मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना, किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है. आयज नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांची जयंती पराक्रम दीस म्हूण देश मनयता. संसद वाठारांत आयोजीत एका कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला आनी हेर संसद वांगड्यांनी सुभाषचंद्र बोस हांचे प्रतिमेक फुलां घालून आर्गां ओंपलीं. उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी संविधान सदनांत हजर आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. भारताच्या स्वतंत्र संघर्षांत नेताजी सुभाषचंद्र बोस हो सगळ्यांत निर्धारीत आनी प्रेरणादायी फुडारी आशिल्लो अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळावेल्या संदेशांत सांगलें. तांच्या स्पश्ट वक्तव्याक लागून लाखांनी भारतीयांक स्वातंत्र्याच्या संग्रामांत वांटो घेवपाची प्रेरणा मेळ्ळी अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांचे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळींतलें योगदान अतुलनीय आसा अशें सांगलें. वो चाहते तो अंग्रेजी शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना पसंद किया. नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे. इसी तरह आज हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है. हमें खुद को ग्लोबली बेस्ट बनाना है. एक्सीलेंस को चुनना ही है. एफिशिएंसी पर फोकस करना है. पाकिस्ताना वांगडा परत वेपार सुरू करपाचेर कसलीच चर्चा जावंक नाशिल्ल्याचें विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगलें. 2019 वर्सा पाकिस्तानानच भारता वांगडा वेपार थांबोवपाचो निर्णय घेतिल्लो अशें तांणी सांगलें. भारत आनी अमेरिका हांचे मदीं आशिल्ल्या संबंदांचेर भर दितना विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी ह्या दोनूय देशां मदीं विश्वासाचें नातें अजूनय घटमूट आसा अशें सांगतना दोनूय देशां मदली हिताची भावना मजबूत करतना राष्ट्रीय हिताच्या नदरेन वचनबद्ध आसात अशें तांणी सांगलें. दो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था. तो हमारा जो इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी, शुरू से हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले. कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे. तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहां से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है. जो ड्रग्स के बारे में जो आप कह रहे हैं, वो तो सबको जानकारी है इसमें कि वहां से ड्रग्स काफी संख्या में आते हैं और ये चिंताजनक विषय है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबादेंतल्या JMDC मैदानात हिंदू आध्यात्मीक सेवा मेळाव्याचें उक्तावण केलें. हो सेवा मेळावो 23 ते 26 जानेवारी मेरेन आयोजीत जाता. हातूंत सांस्कृतीक, धर्मीक, रचनात्मक आनी हेर विशयांकय आस्पावीत केल्यात. तशेंच 11 परस चड देवळांचें थेट प्रक्षेपण, महाकुंभ मेळाव्याचें तशेंच गंगा आरतीचें थेट प्रक्षेपण ह्या वेळार जातलें. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से
नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसा उपरांत मुखेलकार पोळ्या मुखावेले खबरो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची नवी दिल्लीत भेट घेतली। गोंय सरकारान केल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाविशीं प्रधानमंत्र्यांक नियाळ दिलो। तशेंच तांणी दाखयल्ल्या आदारा खातीर तांचे उपकार मानले। आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर घातिल्ल्या संदेशांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय राज्याच्या उदरगती खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सेगीत मार्गदर्शनाची आस्त उक्तायल्या। नव्यान वेंचून आयिल्ले भारतीय जनता पक्षाचे गोंय प्रदेश अध्यक्ष दामो नायक हांणी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हांची मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे सयत भेट घेतली। गोंय राज्याची उदरगत आनी पक्ष अदीक घटमूट करपाविशीं चर्चा जाल्ल्याची माहिती गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी आपल्या संकेतथळावेल्यान दिली। कलेची सेवा हीच जनसेवा आसा। कलाकार आपले कलेन दुसरे व्यक्तीक आनंद दीत आसता। कलाकारांनी नवे कलाकार घडोवचे अशें आवाहन कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी केलें। बुधवारा पणजे कलावृद्धी आनी कलागौरव पुरस्कार भेटवण सुवाळ्यांत ते उलयताले। जेवणाची आम्ही रियाज करतात, जेदेवाची आम्ही प्रॅक्टीस करतात, आम्ही तालीम घेतात किंवा खंयची गोष्ट आमकां फाल्यां करपाक जाय जसो आज अभ्यास आमी करतात आणि नंतरूच आमी द बेस्ट म्हणटा ते ऑडियन्साच्या मुखार आमी शिवर करतात। पूण तेजे फाटल्यान जी विचारसरणी जी आसा, तेजे फाटल्यान जी एक ताकद जी आसा, कारण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जर जेदेवाचेर आमी अभ्यास करता आसतनाच आम्ही अभ्यास करूनच तुमच्या मुखार मांडतात, म्हणजे आमचे मन जे आसा पयलीं ते खंयच दुसरो मार्ग म्हणजे वायट मार्ग आपणावपाच्या कामां भितर नासना, व्यस्त नासता। आणि म्हणूनच कलाकार ही अशी एक संस्कारमय पिढी घडयतात। ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ, खात्याचे संचालक सगुण वेळीप, सचिव सुनील अंचिपका, कमलाकर म्हाशी आनी पूर्णिमा केरकर हाजीर आशिल्ल्यो। हो पुरस्कार भेटवण सुवाळो कला आनी संस्कृती संचालनालयान कला अकादमीत आयोजीत केल्लो। कलावृद्धी पुरस्कार मेळोवपी नाटका खातीर उदय तिळवे, योगेश कापडी, मिनल कामत, साहित्या खातीर अविनाश कुंकळकार, तियात्रा खातीर प्रदीन नायक, भजना खातीर विष्णू नायक, संगीत कले खातीर एनी डिसुजा, लोककले खातीर विजय देसाय आनी उल्हास केरकर, हस्तकले खातीर गिरीश नावेलकर, जाल्यार चित्रकले खातीर कालिदास सातार्डेकर हांचो भोवमान जालो। इतले मजगती प्रदीप परब, गजानन चोडणकर, सिंधू परब आनी चिदानंद मोडकयकार हांकां नाटका खातीर, रेखा पौडवाल, दादू परब आनी सरस्वती नायक हांकां साहित्या खातीर, प्रिन्स जेकब, जॉन वाज, आंतोनियो कुरैया हांकां तियात्रा खातीर, अशोक मांद्रेकर, गजानन पागी, रत्नप्रभा नाईक, श्रीधर सतरकर हांकां भजना खातीर, आग्नेलो सांतान डिसिल्वा हांकां संगीता खातीर, कल्याण देवीदास, अँथनी वाज हांकां लोककले खातीर, श्रीकांत सतरकर हांकां हस्तकले खातीर, मधु नायक गांवकर हांकां शिल्पकले खातीर, जाल्यार
नंदकिशोर नायक चित्रकले खातीर कलागौरव पुरस्कार भेटलेले. ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले मोयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उलयतना कलाकारांक दाद दिली. तांकां पुरस्कार भेटून मान सन्मान दिलो की तांकां अदीक प्रोत्साहन मेळटा अशें तांणी सांगलें. त्या बद्दल हांव चडांत चड आमचे कला आनी सांस्कृतीक मंत्री जे स्वता एक कलाकार आसा तांकां जाण आसा की कलाकाराक एक प्रोत्साहन जर दिलें जाल्यार तेज्या जिवनात आनीक वृद्धी येवंक शकता. अशा तरेचे विचार जे घेवन आमच्या अनाधिक मंत्र्यान आज कला वृद्धीचो पुरस्कार स्थापन केलो. शेती मळार बदल घडोवन हाडपा खातीर तांत्रीक नवनिर्मिणीच्या राष्ट्रीय परिसंवादाचें आयोजन पोरणे गोंयच्या एका फार्मात आयोजीत जाल्ले. ह्या परिसंवादाचो विशय द रोल ऑफ एग्रोफिजिक्स हो आशिल्लो. ह्या कार्यावळींत कुमारजुंवेचे आमदार राजेश फळदेसाय मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार शेती विशयाचेर आदारीत पुस्तकाचें विमोचन मुखेल सोयऱ्यांच्या हस्तुकीं जालें. तहे दिल से सबका स्वागत करता हूं क्योंकि ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और आईसीआर जो यहीं पे है, यहाँ से आप लोगों ने हमारे बच्चों को गोवा से या बाहर का जितना भी बच्चों को आप लोगों ने इतना मदद किया है. पंजाबच्या भगवंत मान सरकाराचेर विरोधी पक्ष सदांच आरोप करता. पण हे फावट पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयान पंजाब सरकाराच्या जाहिरातींचेर जाल्ल्या खर्चाचो हिशोब मागला. फॉरेन्सीक लॅब घालपाक सरकाराकडेन पयशे ना. सरकारी तिजोरेंत पयशे नाशिल्ल्यान कितलीशीच उपकरणां राज्यांत नात. सरकारी जाहिरातींचेर उधळपाक पयसो खंयच्यान येता असो प्रस्न उच्च न्यायालयान पंजाब सरकाराक केला. इतले मजगतीं काँग्रेस फुडारी प्रिया श्रीनाथ हिणे आम आदमी पक्षाचे मुखेल अरविंद केजरीवाल हाणे आपूण उजवाडांत रावपाचेर भरपूर खर्च केल्ल्याचो आरोप केला. 4-5 दिन पहले गोरखपुर एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी. अखबार उठाया पढ़ने के लिए. पूरे पहले पन्ने पर पंजाब सरकार का विज्ञापन भरा हुआ था. अब भला बताइए, पंजाब सरकार का विज्ञापन उत्तर प्रदेश और वो भी गोरखपुर में छप रहा है. क्यों छप रहा है? थोड़ी देर पहले टीवी देख रही थी, लगातार 4-5 एड विज्ञापन जो थे वो पंजाब सरकार के आ रहे थे. केजरीवाल जी ने मोदी जी को तगड़ी टक्कर दी हुई है. किस बात में? मीडिया में छाए रहने की लालसा को लेकर, प्रचार प्रसार में और चकाचौंध में. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. ओटीटी पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग. हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळया मुखावेले खबरो. काल इतिहासीक अयोध्या प्राण प्रतिश्ठेपणेक 1 वर्स पुराय जाल्ल्या निमतान म्हापशाच्या मारुती देवळा लागसार व्हड्या संख्येन भक्तांनी एकठांय येवन उत्सव मनयलो. सांजवेळार सुमार 4,400 पणटे भेटून हो वाठार दीपमय केलो आनी उपरांत महाआरतेंत सगळ्यांनी वांटो घेतलो. अयोध्या प्राण प्रतिश्ठापनेक 1 वर्स पुराय जावपाच्या फाटभुंयेर राम भक्तांनी व्हड्या भक्तिभावान ह्या उत्सवांत वांटो घेतलो.
जम्मू काश्मीरातल्या राजौरी जिल्ह्यात बढाल गावातल्या 3 भयणी सयत आनीक 4 जाणांक इस्पितळात दाखल केल्यात. फाटल्या 50 दिसांत एक गूढ दुयेंसाक लागून 17 जाणांक मरण आयलां. अचकीत भलायकी इबाडिल्ल्यान 16 ते 22 वर्सां पिरायेच्या 3 भयणींक राजौरीच्या सरकारी वैजकी महाविद्यालय इस्पितळात वेल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. चवथ्या दुयेंतीकय इस्पितळात दाखल केला. केंद्रीय घर मंत्रालयान स्थापन केल्ल्या आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय पंगडान काल 3 कुटुंबांनी जाल्ल्या मरणाचें कारण सोदपाची चवकशी 3ऱ्या दिसाय चालू दवरिल्ली. इतल्या मजगतीं सरकारी वैजकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य A.S. भाटिया हांणी ही कसले तरेची महामारी नाशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां. बार बार कह रहा हूं कि अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसमें हम बोलें कि ये इन्फेक्शन है या कोई वायरस है. अब हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स की टीम वहां पे 1.5 महीने से घूम रही है. हमारा कोई हेल्थ केयर वर्कर बीमार नहीं हुआ, हमारी कोई आशा वर्कर बीमार नहीं हुई. अलॉन्ग विद द लेबोरेटरी रिपोर्ट्स ये स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि हमें डरने वाली बात नहीं है. कोई वायरस, बैक्टीरिया, पैंडेमिक वाली सिचुएशन अराइज नहीं होने वाली. जब इनविजिबल दुश्मन के साथ लड़ाई करते हो हम हर हथकंडा अपनाते हैं ताकि हमें नुकसान हो. तो ये जो हमारी सरकार है ये चाहती है कि हमारी जो लोग हैं सुरक्षित रहें और उनको उस जगह से निकाल के उनको सेफर प्लेसेस पे लाया. दिस इज नॉट ए क्वारंटाइन. वो उनके रिलेशन है जो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए लाए. वो अभी हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको देख के इन्वेस्टिगेट कर रही है. उनको ट्रीटमेंट चल रहा है. वो डॉक्टर्स हमारे HOD हैं, डॉक्टर जमील हैं, बाकी हमारे सारे डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो उनको ट्रीट कर रहे हैं. खेलो इंडिया शियाळी खेळाक लेह लडाखच्या NDA स्टेडियमाचेर सुरवात जाली. हे खेळ 23 ते 27 जानेवारी मजगती आयोजित जातले जाल्यार ह्या खेळाची दुसरी आवृत्ती फेब्रुवारी म्हयन्यांत जातली. 2020 उपरांत दुसरे फावट लडाखांत ह्या खेळाचें आयोजन जाता. ह्या खेळांत आयस हॉकी आनी स्पीड स्केटिंग हे लोकांचें मुखेल आकर्शण आसता. ह्या खेळांत सुमार 430 खेळगडे वांटेकार जातात. ह्या वेळार लडाखचे नायब राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉ. B.D. मिश्रा हांणी ह्या खेळांत वांटो घेवपी खेळगड्यांची उर्बा वाडयली. कमाल की प्रिपरेशन है, शिरकत कमाल की है, हमारा इंटेंशन कमाल का है, हमारी भागीदारी कमाल की है और हमारा मिशन भी कमाल का है कि हम आगे बढ़ेंगे. हमारी टीम आज ही अभी थोड़ी देर पहले हमारे यूनियन मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स के हैं उन्होंने हमको रिंग करके बताया कि कल ही मैंने साइन कर दिया है फाइल और हमारे ये टीम बाहर जाएगी. हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है, पूरे लद्दाख का उनके साथ सपोर्ट है और मुझे पूरा यकीन है कि वो अच्छा से अच्छा काम करेंगे. ह्या शियाळी खेळांत वांटो घेवपी एका खेळगड्यान दूरदर्शनाकडे उलयतना आपलो उत्साह उक्तायलो. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहले तो ये हमारे लद्दाख में हो रहा है और हमने इसके लिए बहुत मेहनत किया है पूरे साल ताकि वो आइस पे हो या ड्राईलैंड हो. तो लास्ट टाइम हमने लद्दाख के लिए आइस इवेंट में हमारे टीम ने 13 मेडल्स लाए थे. तो इस बार भी हम ट्राई करेंगे कि पिछले साल का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे. पार्टिसिपेशन बढ़ा है क्योंकि पहले उन ज्यादातर लोगों को मतलब ये आइस इवेंट के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है. इस साल शायद 800 कुछ एथलीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में. टोळ्याचें तापमान पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 34.6 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 20.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो. दिल्ली वेंचणुके खातीर स्टार प्रचारकांचो नेट योगी आदित्यनाथ आनी दिल्लीच्या बिकट परिस्थितीक आम आदमी पक्षाक धरलो जापसालदार. आयज पुराय देशभर नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती निमतान मनयलो पराक्रम दीस. प्रधानमंत्र्यांनी संविधान सदनात विद्यार्थ्यां बरोबर केलो संवाद. पाकिस्ताना वांगडा परत वेपार सुरू करपाचेर कसलीच चर्चा ना. विदेश मंत्री एस जयशंकर आनी अमेरिके बरोबरचे संबंद अदीक घटमूट करपाचेर केली चर्चा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतली प्रधानमंत्र्यांची भेट. राज्याच्या उदरगती खातीर तांच्या मार्गदर्शनाची उक्तायली आस्त. आणि खेलो इंडिया शियाळी खेळाक लडाखांत सुरवात. 450 परस चड खेळगडे दाखयतले आपल्या कर्तबगारीचें प्रदर्शन.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT एप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या एपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज एप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.